लेखिका श्रद्धा गरड हांच्या अस्तूर गाथा ह्या मुलाखत संग्रहाचे शेनवारा लोकार्पण झाले। कला आणि सांस्कृतिक खात्याच्या सभाघरात दैनिक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नाईक आणि साहित्य रसिक दौलत अवालदार हांच्या हस्तुकी ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण झाले। या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक कोंकणी मळावेले मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हांव म्हणटा तशें गोंय घडोवपाची प्रक्रिया सोंपना, अजुनूय ती चलता आनी कोंकणी लेखकाक जेन्ना दिसतलें आपलें काम सोंपलें म्हणून तेन्ना गोंय घडोवपाची प्रक्रिया सोंपतली आनी आमच्या हातांतल्यान जी कितें गोंयची जी पळय जी कितें स्थानां ती हातांतल्यान वतलीं आतांच गेल्या। म्हणून आमचो सगळ्यांचो एक प्रभाव कोंकणी संस्था, कोंकणी वर्तमानपत्र आनी कोंकणीचे जे कितें जितले म्हणून वेगवेगळे जे पळय रोल आसात ताजेर प्रभाव घालपाची आमी सामकी गरज आहा। आमी ना जाल्यार सामके शेणटले। कोंकणी परस हांव म्हणटा तशें कोंकणी परस गोंय चड म्हत्वाचें आहा आनी गोंय घडोवपा खातीर आमकां कोंकणी जाय। फक्त साहित्यीक चळवळ चलोवपा खातीर आमकां कोंकणी नाका। म्हणून रवींद्र केळकर म्हणटाले आपूण फायटर म्हणून। फक्त ताजे मनान भितर साहित्य अकादमी राजभास आनी घटकराज्य आनी ताजे नंतर बाकीचे साहित्य अकादमीची अशे तरेची प्रक्रिया तितल्योच ताका मतीन आशिल्ले अशें न्ही, ताका गोंय अभिप्रेत आशिल्लें। आनी आमचे जे पळय पयलींचे जितलेय म्हूण अशे तरेचे विचारवंत जावन गेले तांकां गोंयच अभिप्रेत आशिल्लो। ह्या सगळ्या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमतान हांव सगळें उलयलो। श्रद्धान हें पुस्तक जें पळय काडलां आनी दिलीपान जें छापलां ती तुमकां जागृत करपाकूच हें पुस्तक काडलां अशें हांव मानतां। जितली म्हणून हांगा बायलो तांचेर ताणें बरयलां तांचो हो रोल आसा की आपणें फक्त एक साहित्यीक, एक टिचर आसा, हांव फक्त शिकयतलें आनी घरा वतलें। एक 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 कवयित्री आसा ती हांव फक्त कविता करतलें आनी घरा वतलें। एक कोण तरी लेखिका आसा, हांव फक्त म्हजें काम लेखक, हांव कित्यान पडचें ना, अशें तरेन जावचेंच ना। श्रद्धान तुमकां म्हजे कोतान कितलेशे तेंपान अशें कोणे तरी तुमकां सगळ्यांक जागयल्या। खरें म्हटल्यार सगळे जाण म्हणटा पुस्तक बरें जालां। एक्चुली क्रेडीट दिलीप सरांक वता, कारण कवर पेज पुस्तकाचें पळयतकच कळटा पुस्तकान कोणाकोणाचे आसा ते कोणाकोणाची मुलाखत आसा ते पुस्तकाचे कवर पेज पळयतकच कळटा। ही संकल्पना दिलीप सरांची। खरें म्हटल्यार म्हाका मुलाखती घेवपाक आवडटा। फकत टॅलंट आसलो म्हणून जायना मुलाखत घेवपाची, ते टॅलंटाक योग्य वेळार योग्य प्लॅटफॉर्म मेळपाक जाय आनी तो म्हाका दिलीप सरान दिलो। बीम मासिकाचे थ्रू म्हजो टॅलंट उजवाडाक आयलो। हाज्या पयलीं हांव पणजी दूरदर्शन, पणजी आकाशवाणी, सुनापरांत कोंकणी दिसाळे आशिल्ली ताजेर मुलाखती घेताले, पण म्हजो प्रवास थंयच थांबिल्लो। 2010च्या उपरांत हांव कोंकणी साहित्य मेळाक अजिबात नाशिल्लें, सामकें पयस गेल्लें। आनी मागीर 2020 हांव आयलें, परतून आयलें साहित्य मळार। ह्या काळांत 10 वर्सांनी कितें जालें, कोणाची पुस्तकां आयल्या उजवाडाक कांयच म्हायती नाशिल्ली म्हाका। आनी म्हाका जेन्ना पयलो पुरस्कार मेळ्ळो केंद्रीय साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार, तेन्ना खुबश्या पत्रकारांनी म्हाका फोन केलो म्हजी मुलाखत घेवपाक। इतलीं वर्सां हांव दुसऱ्यांची मुलाखत घेतालें, पयलेच फावटी कोणे तरी म्हजी मुलाखत घेतली। म्हजी मुलाखत घेता आसतना म्हाका जाणवलें, अरे हांवूय अशेंच आशिल्लें कांय वर्सां फाटीं। म्हाका त्या श्रद्धाक आतां परतून हाडपाक जाय, म्हाका त्या श्रद्धाक परतून हाडपाक जाय म्हणून हांवें मुलाखत घेवपाक सुरवात केली। आनी आज बिंबान म्हाका प्लॅटफॉर्म दिलो म्हणून हें शक्य जालें।